गोंयांत व्याघ्र क्षेत्र जाय म्हणून एक्टिव्हिस्ट विशय लावन धरता. गोवा फाउंडेशन हो विशय घेवन कोर्टा मुखार 90 दिसां भितर व्याघ्र क्षेत्र अधिसूचीत करचें म्हणून हायकोर्टान फाटल्या वर्सा सरकाराक ऑर्द दिल्ली. हायकोर्टाच्या ऑर्दी गोंय सरकारान सुप्रीम कोर्टाक आव्हान दिलां. ह्याच विशयाचेर जाळवणदारांची मतां जाणून घेवपाक केंद्रीय उच्चाधिकारी समिती बिरेस्तारा गोंयांत येता. समिती 2 सप्तकां सुप्रीम कोर्टाक रिपोर्ट दितली. ही केंद्रीय उच्चाधिकार समिती जी आसा ती याचिकादार आणि सरकारी पक्षाचे जे लोक असतात आणि हेर लोक आसा घटक त्या सगळ्यांचे मत जाणून घेताले, त्यांच्याकडे चर्चा करताले आणि एकंदर आपलो अहवाल जो आसा तो अहवाल ते सर्वोच्च न्यायालयाकडे सादर करताले आणि सर्वोच्च न्यायालयाचे जे त्रिसदस्यीय न्यायमूर्ती आसा तर ते एकंदर ह्या प्रकरणाचो सोक्षमूख लावपाची शक्यता आसा. एकंदर गोंयांत व्याघ्र प्रकल्प जावचो ही मागणी आताची न्हू, जवळ जवळ 2013 सावन ही मागणी जी आसा ती सातत्यान पर्यावरण क्षेत्रांत आणि वन्यजीव मळार काम करपी लोक जे आसा ते करीत आसा. रानामंत्री विश्वजीत राणे म्हणटा कोर्टा मुखार आमी आमची बाजू मांडटले. विचार ऐकून घेतला. कालूच आमकां नोटीस आयला. CEC येतले, CEC सगळ्या स्टेकहोल्डरांचे व्यू घेतले आनी आमी आमचो व्यू पॉयंट आमी घालतले. सरकार म्हणून वेगळे घालतले प्लस स्टेकहोल्डर वेगळे घालतले. प्रत्येकानी घालपाक जाय. तेज्या आदाराचेर ते आपले असेसमेंट करून सुप्रीम कोर्टाक रिपोर्ट दितले. सुप्रीम कोर्टार जेन्ना मॅटर वयतले आमी परत आमचो विशय मांडपाचो आमचो प्रयत्न करतले. कित्याक तें सारकें करूंक जाय. कारण गोवा राज्य इतलें ल्हान राज्य आसा. ऑलरेडी आमचे इतले वायल्ड लायफ सँच्युरीन आमचे एरिया कवर जाता. पूण त्याच बरोबर सद्या सबज्युडीस असल्या कारणान हांवें तेजेर चड उलोवपाचें नासता. CEC गोंयांत येता एकदम बरी गोश्ट. कारण मागीर प्रत्येक स्टेक होल्डर तेंचे कडेन उलयतले, तेंचे विशीं कितें तांकां मांडून दिवन मागीर तेंचो स्वताचो ते असेसमेंट करतले. मागीर NTCA नॅशनल टायगर कन्जर्वेशन ऑथॉरिटी कदाचित तेंचे बी व्यूज ते घेतले. अल्टिमेटली इट्स द मॅटर इज सबज्युडीस. सुप्रीम कोर्टान मॅटर चलता आनी दे वील डू वॉट एवर दे आर. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.